I must be very thankful to Vijay Sardesai. कित्याक he understood the position. हें बाकीच्या लिडरांक समजुपा जाय आशिल्लें तें विजयान समजलें. विजय इज रेडी टू सॅक्रिफायस हीज पोस्ट. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू विजय सरदेसाय. पण आमचो स्वभाव असो की तुज्या पळय ताटान कितें आसा तें आमकां घेवपा नाका. वॉट रायटफुली वी शूड गेट that we should get. That is my say, that is our party's say. आमकां रायटफुली कितें मेळटा तें आतां एडजस्ट करपाची तूं काडटा अरे यू आर हॅपी ओवर देर तुका डिसहार्ट करपाक म्हाका गरज ना. विजयाच्या खंयच्याच मेंबराक म्हाका दुखयन दिसना. पण रायटफुली जें पळय कितें जाय आशिल्लें तें जावपा जाय आशिल्लें आनी इट शूड हॅव बीन इन द बिगिनींग. आतां एकदां विजयान घेतलें विजया कडल्यान आमच्या मनशांनी कोणें तरी घेवप तें पूण फॉर वीच आय विल नॉट बी रेडी. ही मे बी कमेंटींग ऑन अवर सिनियर लिडर्स आनी फॉर वीच म्हाका दिसता आय एम रायट इन डिमांडींग आनी सेयींग दॅट आय एम व्हेरी मच रायट. आय एम नॉट रॉंग. आतां हेतून आय हॅव नॉट हर्ट एनीबडी सेलिंग. आतां हेतून जर हें जाल्यार विजयाचें हें आसता रोख आसतलो आनी कोणाचेर तरी. सो इट इज नॉट फॉर मी. It is not for the loyal party worker. अरे आमचे सगळे दोन्ही मिनिस्टर बरे आसा पूण तिसरो पळय MLA आसा ही इज नॉट हॅपी. JSIDC कित्याक म्हणटा तुमी? कित्याक तेजे कडेन खंय एक्झिक्युटीव पावर्स कांयच दिवना. एवरीथींग इज डन बाय डायरेक्टली CM. हातून इवन चेक सायनींग ना कांय ना. नो पावर्स आर गिवन आनी ही इज लायकली टू रिजायन. दॅट्स वॉट वी गॉट द इन्फॉर्मेशन. दीपक पावसकाराक लव मामलेदार करपाक सोदता. लास्ट 5 वर्सांचो म्हाजो MLA म्हणून हें केलें म्हाका तरी दिसपा लागलां की दे वेर सायडलायनींग अस. आतां थ्रू PWD मिनिस्टर सगळीं कामां जातालीं. बाकीच्या डिपार्टमेंटा थ्रू कित्याक जायनाशिल्ली. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एक पयसो सुद्दां 5 वर्सांत थंय कित्याक खर्च करूना. आनी जेन्ना हांव तवडकाराक विचारी तेन्ना तवडकार म्हणटा वॉट आय कॅन डू काय म्हणटा माय लिडरशीप टेल्स मी नॉट टू डू एनी वर्क इन पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें एसेंब्लीन बोवाळ सुद्दां केल्लो. गव्हर्मेंट स्टेबल उरपा जाय त्याच बरोबर ओवर पार्टी शूड नॉट गेट डॅमेज्ड. दॅट इज माय इंटेंशन. आमी सॅक्रिफायस करून पार्टी जॉईन जाल्या. वी हॅव नॉट जॉईन फॉर गेनींग फॉर अवर गेन. वी हॅव सॅक्रिफायस. एवरीबडी नोज दॅट आमी सॅक्रिफायस केला आनी आमी पार्टी जॉईन जाल्या. तुमी तुमच्या अगेन्स्ट पार्टी लिडर्सांच्या अगेन्स्ट वयता म्हणून तुमकां दिसना की लायक दवलीकर हू इज द मिनिस्टर हियर ही मायट बी एफेक्टेड एंड ऑल. वी ट्रायड सो मेनी टायम्स सुदीन ढवळीकर शूड टेक अप दीस इश्यू विथ CM आनी ही शूड गिव जस्टीस टू सेंट्रल कमिटी मेंबर्स.